नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आता हांवें न्ही हे पळया 2 एग घेतल्या म्हणजे तांतयां तांचे बऱ्यापैकी तुमकां ऑमलेट करून दाखयता मातशे निराळे टायप। आणि हे ऑमलेट सदच्या ऑमलेटा परस खरेंच वेगळें लागता खावपाक, म्हणजे बरें लागता, चड बरें लागता। ताका लागून साहित्य कितें घेतला, हिरवी मिरची, ओली कोथंबीर, टोमॅटो 2 घेतल्या मोठे आणि ओनियन अर्दो घेतला आणि हो बरो बारीक शिनला। आणि आता बाकीचे साहित्य तुमकां मागीर सांगता। पयली आता हांवें बाउल घेतला, तातूंत टोमॅटो काडटा अर्दो। हे पळया, ह्या बाउलान आता हांवें टोमॅटो पळय हातूंतलो अर्दो हातूंत घातलो, टोमॅटो हातूंतलो अर्दो हातूंत घातलो, तशीच मिरची आनी ओली कोथंबीर हातूंत घातली। आता हे 1 एगाक ते मिक्स करूया। कांदो थोडो घालप। आता तातूंत मीठ घालुया आणि मिरची आसा पळय ती आपल्याक चड तिखट जाय तर आनी इल्ली घातल्यार जाता, फक्त ग्रीन मिरची, फक्त बाकीचे ना, इतलेच घाला। आता हांव तातूंत एग घालता, म्हणजे तांती घालता। हे पळया भितर तांती घातले फोडून। आता हे सगळे मिक्स करूया। आता हांवें तवो तापत दवरला, तेल इल्लेशें घातला। आता ताचेर हे तांती घालता। हे पळया, आता तांती हांवें स्प्रेड केला, म्हणजे पातळ कशें केला मातशें। आनी आता हे बारीक गॅसीर बरें मंद आचेर सारके बरें मोवसर अशें भाजपाचे, मोठो गॅस करून भाजू नाका। हे पळया, अर्दो मिनीट सुमार जालें हांवें धापलेले। आता ते ओपन केले। हे पळया, आता हे तांती सारके धवशे कशे वयर जायत येयले न्ही। आता आमी कितें करूया जाणा, तातूंत आता ताचेर वयर हो पिंचीन न्ही अशें हळद घालपाची। पिंच करून घातली की ना बोटाची बरी पडटा हळद। तशेंच न्ही रेड चिली पावडर, म्हणजे तांबडी मिरचीचो पावडर, आणि ओली कोथंबीर, आता हे परतपाचे, पळोवपाचे, चड डार्क करप ना। हे पळया, तांती आता हांवें परतिले। हे पळया, आता हांवें परतिला तांती। आता आमी हे काडुया। हे पळय कितले सुंदर जाले पळया। हे पळया, हे तांती काडले, रेडी टू सर्व केले। आणि आता हांवें हे पळय दुसरे तांती हांवें घातला। हे पळय, हातूंतले सगळे इन्ग्रेडियंट आसले ते भितर घातले आणि घातला। आता ताचे धापून दवरुया। हे पळया, आता हे रेडी जाले ऑमलेट। आणि मस्त अशें खावपाचे। अशें बेश्टेय कोणाक आवडटा जर बेश्टेय चमचो घालून चमच्यान खाल्ल्यार जाता, ना जर पाव वांगडा खाल्ल्यार जाता, चपाती बरोबर खाल्ल्यार जाता। आणि अशेंच तुमी तुमच्या भुरग्यांक करून दिया। त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा, व्हिडिओ मातशे पळया। आणि तुमी आतां व्हिडिओ पळयता आनी मागीर पळयता तांकां खरें मना पासून सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं तुमचें। तशें जाता न्ही तुमकां टोमॅटो केचप जाय तर तुमी अशें मातशें घातल्यारूय जाता। हे पळया, आता हांव ती बाकीची आता एग आसा पळय दुसरे ते भाजून घेता आणि हे आता सर्व करता। बरें तर थँक्यू।